सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या आयचे पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां माय मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवया. बापाची मनशा कुळाचेर आसलोली मोगाची नदर, तशेंच जेजूच्या काकुतीवन काळजा भाशेन जाणें सगल्या सांडलोल्यांक सोडवण दिली, तशेंच आमी जण एकल्यान जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो कोत्ता. दुबावेरेत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेर वेचें पडटलें. बागयोन फ्रांसीस शावेरान किरकोळ मनशांचो मोग केलो. ताची देख घेवन क्रिस्ताची काकूत समाजाचे देगेर आसलोल्यांक गायाळ काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आमरोज धर्मोध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री ह्या व्हड भाग्यवंताचें सेवाधर्मीक समरण करता. तर हेवूय मनान धरून, आयचो विशय मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी फावो ते परी वांटो घेवंक तयार जावया. आमच्या काळसा मनाची तयारी करतना पयले सुवातेर आमीच देवा थावन पयस गेल्या, देगेक पावल्या, शिमेर पावल्या. आमकां परतून देवाच्या गोपांत घे म्हूण मागुया. देवाची काकलुती उलो मारून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मुखार तूं या. देवा, भाग्यवंत आम्रोजाक क्रिस्ती बाबार्थाचो शास्त्री आनी दिरादीक गोवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी धिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गोवळी उपजोय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाका इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे, जेरुसाल्यांत तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच तुजो गुरुजी आनीक लिपून रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान व दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत बी वोपताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रुंद मैदानार चरतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपान वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितळ केल्लो खारो ओरोव खातली. ज्या दिसा कोट्टांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसणटणाच्या दिसा सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्नें सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात. तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी कोत्ता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. थोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जानवायेक मितमेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं सुभागी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्पर आमचो मुन्सुबीदार, ताणेंच आमकां समृद्ध दिल्या. तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवण करतलो. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवाच्या देवस्थानांनी शिकयत, सुर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटीत आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या ओतम्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे ओतमे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हळें, इस्रायलाच्या गोरण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्यां सरशीं वचात आनी वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, खोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलेल्यांक काकलूत दाखोवंक हो आयचो विशय आमकां उलो मारता. ह्या दिसांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें एक्सपोजिशन चालू आसा आनी संवसाराच्या देगेर थावन, संवसाराच्या शिमांतीन सगळ्या शिमांक थावन, आमच्या भारताच्या शिमांत सगळ्याक थावन लोक येता भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक, ताका मान दिवंक आनी ताचे वरवीं देवाक भोसूंक येता. खरें म्हळ्यार जें ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी परगटलें तें आयज मेरेन तो करीत आसा. जेन्ना ताच्या जिवितांत ताका आपणाचें चिंतूंक, आपणाचें बरेंपण मनांत हाडून तो आपलो फुडार, आपलो कॅरियर बांदूंक सोदी, तेन्ना देवान ताका आपयलो न्हूच फकत आपणा खातीर वावरूंक, पूण समाजाच्या, संवसाराच्या देगेर आसलेल्यांक, भायर आयलोल्यांक, पयस पयस आसलेल्यांक देवाचो मोग, देवाची काकलूत ताणें दाखोवंक. ही ताणें आपणें पयली अनुभवली आनी दुसऱ्यांक परगटूंक तो वावुरलो. आनी आतां मेरेन स्वर्गार रावन ही आपले रॅलिकां वरवीं लोकांक तो जेजूशी ओडून हाडटा आतां मेरेन. हालींच म्हाका एक जायते लोक थंयसर सांगता काथेद्रालांत, ह्या भाग्यवंताची ओचुऱ्यां जातात तीं. हालींच म्हाका 3 तारखेर डिसेंबराची 2024 ह्या वर्सा एक केरळाचे वस्तोरेन आपली गोवायकी बरोवन दिली म्हजेशी. तिचें नांव विणी जोस
त्रिचूर कोची केरला हांगा सोडली ती 2004 ह्या वर्साक एक्सपोजिशनाक ही वस्तोरी खूब दुयेंत आसली. तिका रेमाटीक आर्थरायटीस जावन डॉक्टरान तिका इतली तिची गंभीर परिस्थिती आसली, तिचे लागीं आलूंक जायनासलें, चलूंक जायनासलें, कांयच करूंक जायनासलें. आनी 1 वर्स पासून तिका डॉक्टरांनी वैजांनी एके भशेन सांगून दिल्लें की 1 वर्स पासून तिच्यांनी तशीच जिवंक जातली, उपरांत ती सोंपतली म्हूण. पूण त्या वर्साक 2004 ह्या वर्सा एक्सपोजिशन लागीं पावलें म्हूण तिका एक काळजान तिच्या उमेद भोगली की भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें दर्शन घेवंक गेली जाल्यार ताचे मजतीन देवा लागीं मागल्यार आपूण बरी जावंक जातली म्हूण. सुमार 800 किलोमीटर ही वस्तोरी आपल्या घरकाराक आनी दुसऱ्या कुटुंबाक मारुती 800 आनी कोची तावन ती ट्रॅवल केली ताणें. आनी आमी जाणा मारुती 800 तुका स्पेस मेळना तितलो फॅमिलीक भोंवपाक. आनी ती आयली. कितले कोश्ट तिणें काडले. हांगासर येतोच तिका व्हीलचॅराचेर पळोवन सगळींच अजाप जाली, इतली असोक्त ती जाल्ली. पूण जेन्ना तिणें जायतें बरयलां पूण हांव शॉर्ट करून सांगता. पूण जेन्ना ती भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रेलिकांक उमो घेवंक गेली आपल्या कुटुंबा बरोबर, तिणें खरेपणी वेचे आदीं तिणें जायतें आयकल्लें. ती सांगता नॅगेटीव आयकल्लें की ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची कूड न्हय, तें फेक, तें बेश्टें फ्रॉड तें अशें. पूण तिणें आपल्या मनांत म्हणलें ना, अशें जावं नजो. ही भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची रियल कूड सारकी. आनीक देव प्रूव करतलो म्हाका बरी करून हिचो उमो घेयल्या उपरांत. आनी ती आयली तेन्ना ती म्हणूंक लागली आपणें पळयलें कूड घामिल्या भितर. आरशांत आसा ती तुमी जाणात, भितर घामिल्या. आपणाकूय कितें भोगलें म्हणूंक लागली. आनी थंय तावन थोडो वेळ सारल्या उपरांत गेल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत ती खंयसर हांगासर खंय इगोर्जेंत रावताली. कोयंतांत वो इगोर्जेन कितें गेल्या उपरांत त्या दिसा ती उबी जाली, चलूंक लागली. त्या दिसा सावन आयज मेरेन ह्याय 5 तारखेर ती येवची आसली, येवन गेली दिसता म्हाका मेळूंक ना त्या दिसा. 5 तारखेर ती एक्सपोजिशनाक परतून ह्याय वर्साक 20 वर्सां जालीं. बरी आहा. ही ओचोरियां तिचें सवें घडली. ती एके भाशेन दुयेंत जावन तिका समाजाचे देगेक उडयलोली, वैजांनी सगळ्यांनी सांडलोली. देवान तिका सांडूंक ना. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची ही मोजत तिणें मागली आनी देव तिका पावलो. भयणी बाबांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमकां उगडास करता की हांव तुमकां सांडिना. तुमचे परिस्थितींत हांव तुमकां भेटूंक येता आनी तुमकां पातकाक लागून वो दुसऱ्या कांय कारणाक लागून तुमी देगेक पडल्यांत जाल्यार, समाजाच्या कुशीक पडल्यांत जाल्यार भियेनाकात, म्हजेर विस्वास दवरात. हांव तुमकां परतून हाडटां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपल्या शिसां वरवीं हेंच आमंत्रण करता. जेजू पयले सुवातेर आपली शिकवण 2 भाग आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात. पयलो भाग जेजू उगडास करता आपल्या आपोस्लांक की तुमीच देगेर आसात. तुमचो भावार्थ गोट ना तेन्ना तुमी देगेक पडलेले कशे. तुमी म्हजें उतर जियेनात तेन्ना, म्हजें शिकवण जियेनात तेन्ना तुमी देगेक पडलेल्या भशेन. तुमी म्हजे फाटल्यान येनात तेन्ना, म्हजी बरी खबर मानून घेनात तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलेले कशे. तुमी पिडा रोग भोगतात तेन्ना
जावं कुडीचो पिडा रोग जावं पातकाक लागून ओतम्याचो पिडा रोग भोगता तेन्ना तुमी समाजाचे देगेक पडलेले कशे देखून तुमी म्हजेशी येयात. हांव तुमकां बरें कोत्तां. आय वील मेक यू होल. हांव तुमकां म्हज्या वेंगेंत घेतां आनी म्हजेशी रावून म्हजें उतर आयकात. म्हजें उतर तुमच्या काळजांत रिगूं दी. म्हजी खूब बरी खबर तुमी अनुभवात. एक्सपिरियन्स द गूड न्यूज. तुमी तुमच्या कुडीचो तशेंच ओतम्याचो पिडा रोग म्हजेशी येवन बरें जायात आनी उपरांत हांव तुमकां पाठयतां समाजाचे देगेक आसलेल्यांक तांचे सवें दया दाखोवंक, तांकां म्हजेशी हाडूंक, तांकां बरें करूंक, तांकां ती बरी खबर परगटूंक, तांकां तांच्या अशक्तायेन तांच्या किरकोळपणान तांकां आदार दिवंक हांव तुमकां पाठयतां. हेंच आमकां इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतूय मेळटा. आयचें पयलें वाचप आमी इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचलां. 30वा तो. पूण आमी फुडें गेले जाल्यार 54 आवेसवर आमी पळयलो जाल्यार थंयसर दुसरे वळींत आमकां मेळटा. देव म्हणटा तुमी म्हजी सोडवण अणभवल्या उपरांत, तुमी रिस्टोर जाल्या उपरांत, वन्स आय रिस्टोर यू बॅक जेरुसलेम, हें केल्या उपरांत तुमी कितें करूंक जाय? तुमी तुमचें टेंट्स, तुमी तुमचें तोंबू रुंद करूंक जाय आनी सगळ्यांक भितर घेवंक जाय. दुसऱ्यांक भितर घेवंक जाय. तुमी हो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तुमी भयणी बाबांनो, आयज तोच देव जे इस्रायल पोरजेक सांगतालो, आपोस्तलांक सांगतालो, तें आमकांय सांगता. तुमी म्हजेशी येयात, म्हजें जिवीत अनुभवात आनी तुमचें काळीज रुंद करात, तुमचें जिवीत विशाळ करात, तुमचें मन, तुमची नदर दयाळ जावं दी सगळ्या सवें. गो बियॉन्ड वॉट यू आर सपोज टू डू. आमी जायते पावटी कितें कोत्ता? आमी जायते पावटी आमकां दिल्लो वावर तितलोच कोत्ता. देव म्हणटा ना, ताचेवन भायर वच. तूं एक टिचर जाल्यार तुका शिकोवपाचो इतलोच कायदो आसा. गो बियॉन्ड दॅट. तुजें रुंद कोर काळीज. देगेक आसलेल्या भुरग्यां सवें, दुसऱ्यां सवें पाव तांकां. तूं एक नर्स जाल्यार, एक डॉक्टर जाल्यार तुजो इतलीच ड्युटी आसा. गो बियॉन्ड दॅट. रुंद कोर तुजें काळीज, विशाळ जावं दी, दयाळ जा, उदीक मोगाळ जा, पाव सगळ्यांक पाव. गो बियॉन्ड. ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत करूं. भाग्यवंत आमरोज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी जायतीं भाग्यवंतां आमकां आदार करतात. तर ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेतना हे वस्तुरे भाशेन विनी, जोस हिचे भाशेन आमचे भावार्थांत आमी गोड जावं आनी विशाळ मनाची दुसऱ्या सवें जावंक आमकां त्याच देवाची कृपा आनी बळ मागुया. आतां आमी सगळीं उबी रावून आमची मागणी भावार्थान आनी विस्वासान देवा मुखार उबारुया. धर्मीक फुडाऱ्यां पासत तांणी सगल्यांक अदीक करून भायराल्ल्यांत आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतल्यांक मोगान वेगूंक बापा लागीं मागुया. आमकां दयेन आयकून घे. राजकारभाऱ्यां पासत तांणी सगळे तरेचे हिंसा आनी कोश्ट काकलुतीचे कालीज घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दयेन आयकून घे. भावार्थ्यां पासत आमी सगल्यांनी कुडीचे, मोनाचे, भावनाचे आनी दुर्बलकायेचे गावे सोंसतात ताका काकलुतीन आपणावंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दयेन आयकून घे. हांगासर एकटोतोल्या पासत भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलून
आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या जिवितान खरो संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बापा ही उद्गारलोली आनी ओगेपणान हाडलोली मागणी तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणी बाबानो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान भागिवंत आम्रोजाचें मोन आनी काळीज बाबार्दाच्या उजवाडान बोल्लें. हे पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dodbaranco सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोयसून, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासून बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिंसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिंसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्ताचो गूढ पोर गोटुया. सौम्या जेसू आमी ओंडो खाता आनी एकाशितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत आंब्रोज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ते शेवटल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शोक वेदना ते आमचे जोडटे आनी कासडे
आसा पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडी भलायकी आनी वखद दिव. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलोली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, अमृत दितल्या जेवणान आमी दादोशीच जाल्या. ताचे गोठायेन आनी भाग्यवंत आम्रोजाची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचून आनी स्वर्गार ओमोर जिविताच्या जेवणाची उतरां वर्ती गोडसाण सुपूर्णायेन भोगून सासणाक आमी दादोशी जावंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. आयची मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री रोझारियो ओलिवेरा
ताका आनी ओल्ड गोवाच्या सगळ्या फिरगोसकारांक तशेंच बलिदानान वांटो घेतलेल्या यादनिकांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय बसून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतले दनपारां 12:15 सिरो मालांकारा रायट. 3:30 मीस समरमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देस फिरगोसकारां मीस समरमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागेवंत आंकवार मारयेचो निश्कडूंक गर्भ संभोव ही दबाजीक परब. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑसवर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समरमतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will celebrate the 12:15 p.m. Mass in English. निमाणे आशीर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शाव्याराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय ते हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटा. आमेन. Thank